Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही समजा फाल्यां ठरयलें की सगळे PhD जाल्ल्यांक डॉक्टरेट जाल्ल्यांकूच आमी तिकेटी दिवचे म्हणजे आमच्या कॅन्डिडेटांक लोक मत मारतले. आणि जेन्ना तो फुडें वता खरें काम करून समाज सेवा करून कोणूच त्याच्या फाटल्यान पळयना की वॉट इज इज एज्युकेशन, वॉट इज इज पोजिशन. टॉपमोस्ट इज अ लॉयल्टी, एक्सेप्टेबिलिटी आणि थर्ड इज त्यांची क्रेडिबिलिटी. आयज आमचो पळय मुख्यमंत्री आसा तो डॉक्टर आसा, तो सरकार सारकें चलयता. ते शिकिल्ले आसा ते लिटरेट ताणें कितें दिवयलें गोंयांक? गेली 10 वर्सां जाली सरकार BJPचे, ताणें कितें दिवयलें सांगा म्हाका. Education is one of the criteria, but it is not the only criteria. फक्त एज्युकेटेड असलो म्हणून जावचो ना. लोकांक खातीर तेजे मनान कितें तळमळ आसा, गोंयचो मोग कितलो आसा हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आदल्या काळात जाय तशें खंय शिकूंक मेळना म्हण कमी शिक्षीत आमदार दिसतात. वर्सां वता तशी खंय चड शिकिल्ले आमदार विधानसभेत येतले. शिक्षण वाढत गेल्लें आसा. सो जशें फुडें वतले तशें सगळे आतां मिनिमम 10वी हो मनीस जातात न्ही, त्यामुळे हाच्या फुडें केन्ना तरी फुडल्या 10-15 वर्सां तर मिनिमम क्वॉलिफिकेशन ग्रॅज्युएटूय जातले तेच लोक येतले भितर अशें करूं शकता. गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना शिक्षण खूब कमी आशिल्लें. तितले शिक्षणाक लोक येदें व्हडलें शिक्षण घेवन नाशिल्ले. पण आतां ह्यो फुडें ह्यो गोश्टी शक्य आहा. आणि म्हाका दिसता भारत सरकार जो इलेक्शन कमिशनर मनाचेर घेत जाल्यार प्रत्येक पार्टी एज्युकेटेड प्लस समाज सेवेंत असणारो मनीस फुडें व्हरतले. ADRचो 2007, 2012 आणि 2017चो रिपोर्ट पळयल्यार गोंयची कमी शिकिल्ल्या आमदारांची संख्या कमी जावपाक सोडून वाडत आसा. विधानसभेचो शिक्षणाचो सरासरी ग्राफ आणि लेवल देंवत आसा. In 2007 we had 22 MLAs out of 40 who were graduates and above. By 2012 that number reduced from 22 to 20, so which was about 50%. By 2017 we have only 16 out of 40, which is about 40%. Bureau Report, Prudent.